स्टोन पेंटिंग विशयावयल्यान 3 दिसाचे कार्यशाळेक दिवचले दबाज्यान सुरवात जाल्या। खासा भुरग्यां खातीर राधाकृष्ण विद्यालयान कला शिक्षक मितेश गांवकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान हे कार्यशाळेचे आयोजन जाले। गुड्ड्यांचेर रंगकाम करून ताचे पासून सोबीत कलाकृती करपा विशींचे प्रशिक्षण हे कार्यशाळेंत दितात। वेगवेगळ्या शाळांतले मेळून 65 भुरगीं हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्यात। कार्यशाळेंत भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर लागपी स्टोन म्हळ्यार गुंडे 70 वाठारांतल्या वाळवाट न्हंयेंतल्यान हाडल्यात। पळयात हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्लीं भुरगीं स्टोनांचेर पेंटिंग करपाक सामकी गुल्ल जाल्लेलीं दिश्टी पडटात। तो माझ्या तकलेन जेन्ना येयलो तेन्ना हांवें प्रिंसिपला कडेन आनी चॅरमॅना कडेन एप्रुवल करपा खातीर गेलो तेन्ना तांकां त्या गोश्टीच्यान खूब खुशी जाली की बाबा कितें तरी नवीन कॉन्सेप्ट गावता आमकां, नवीन भुरग्यांक कितें तरी शिकपाक गावतलें। सो ते कितें म्हणलें की आमच्या भुरग्यां पर्यंत सीमीत नाका, जे बिचोलीमान बाकीची स्कुलां आहा त्या स्कुलांच्या भुरग्यांकूय आपया, तांकांय शिकोवंक गावनी आनी जेन्ना सगळ्यो स्कुलाची भुरगीं एकी कडेन येतलीं तेन्ना एकामेकाची वळख जातली, नवें तांकां शिकोवंक गावतलें, नवे फ्रेंड जातले। हे जे समर वेकेशन आहा मे म्हयन्यान तितून ते घरात असल्या कारणान फक्त खेळ मोबायल हेच जाता। सो हांगा तांकां फ्रेंडशिपूय जातली तेंची नवे भुरग्यांना आनी नवें शिकोवपूय गावतलें। जशें तुमकां खबर आहा की 4थी पर्यंत वॅक्स कलरूच यूज करता, मेणाचे कलर। सो तांकां वॉटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलीक हे वापरूंक जायना, मागीर तांकां 5वीक पावल्या नंतर ते वापरचें पडटा। सो तेंच्या खातीर हो नवे कलरूय इंट्रोड्यूस जातले आनी ते कलर एक्रेलीक कलर जे स्टोनाचेर आमी पेंट करतले हे सगळे क्रिएटीव, जशें की पेपराचेर तर करतात सो स्टोनाचेर पेंट करून तांकां नव्यो गोश्टी शिकपाक गावतले, नवें कितें तरी करपाक गावतलें, क्रिएटीव शिकपाक गावतलें। सो ह्या हेतून आमी हो फूल